साखळे पालिकेच्या नगरसेवकांची म्हयन्याळी बसका जाली। बांयचे उदक पर्यावरण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाला मोकळ्या आनी पडींग सुवातेर झाडां लावपा खातीर पावल उखलपाचो निर्णय ह्या बसकेत घेतला। तशेंच पावसा संबंधात पालिकेची कामां ह्या विशयाचेरूय चर्चा जाली। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तशें पळयत जाल्यार आमच्या हॉनरेबल CMच्या मार्गदर्शनान आनी युनिटी ऑफ द काउन्सिल आमच्या काउन्सिलाची कामां खूबच बरी जाल्लेली आसा। बरेच डेव्हलपमेंट वर्क चालू आसा। तितून आयज आमी खासा करून एक मेन गजाल नजरेक हाडली की एक आमचो जो सक्सेसफूल आसा पळय विशय कितें तो आमी बांयचें उदक वापरता आनी PWDचें उदक बंद केलें। सो जाता तितले सगळीच कडेन आमी अश्यो बांयो मारपाचें ठरयलां आनी गोल ग्रीन लंग्स म्हणून जो कॉन्सेप्ट अंडर एनवायरमेंट मिनिस्टरान जो हाडला त्याच्या प्रमाणे आमी विचार केला की ज्यो जितले आमच्यो ओपन स्पेसीस आसा पळय दॅट शूड बी कन्वर्टेड इंटू ग्रीन लँड वेरीन आमी झाडां जाय तितली म्हणजे मोस्टली मँगो ट्रीज म्हणजे फ्रूट बेरींग ट्रीज आसा पळय त्यो प्लांट करतली आनी जाता जर शक्य आसा त्या जाग्यांचेर आमी बोरवेलाक वयतली जेणे करून मेंटेनन्स इन अ सेन्स फक्त उदक घालप। आतां उदक नासल्या कारणान टँकरान म्हणून उदक घालचें पडटा तेज्या खातीर प्रत्येक जाग्यांचेर प्रिफरेबली बोरवेलिंग वतली आमी ज्या जाग्यार आमी ग्रीनरी मेंटेन करता। आणि दुसरी गजाल म्हणजे आमी आतां आनीक बेस्ट रेजोल्यूशन आमच्या काउन्सिलान घेतला। न्यू जे लायसन्सा खातीर बिल्डींग येतली पळय त्यो आतां काळाची गरज आसा। आमी पळयता की ज्या जाग्याचेर बिल्डिंग्यो जाता थंय पयलीं एटलीस्ट 10-15 मोठी झाडां आसली तेजी कंप्लीट झाडां कट करून कॉन्क्रिटायज जाल्ले आसा। सो एटलीस्ट 25% ऑफ द स्पेस शूड बी लेफ्ट with a mud so that there will be planting आज जातले झाडांचे बिल्डिंग जातना। आणि दुसरी गजाल म्हणजे कंपल्सरी जाता त्यो न्यू बिल्डिंगींनी एक कलर कोड मेंटेन करचो प्रिफरेबली लाईट कलर इन व्हाईट सो दॅट हीट एब्जॉर्प्शन भितर कमी जाता आणि कूलनेस मेंटेन जातले। हो जो आयचो आमचो विशय आसा तो सगळ्यांनी उखलून धरला आणि तो सक्सेसफुली इम्प्लिमेंट जातलो अशें म्हाका दिसता। आणि अशे बाकीचे बारीक बारीक अशे विशय घेवन आणि एक गजाल आसा म्हणजे आमी जे ट्रिमींग जाता पळय त्या ट्रिमींग कटिंग करतना आमी गेली 4-5 वर्सां म्युनिसिपालिटीन क्रिमेशनाक अजिबात खंयचीच लाकडां विकत हाडूंक ना। सगळो पयसो आमचो तो रियूज करता। सो आमची स्वताची एक कटिंग आणि कोकोनट पाम शेडिंग मशीन आमी आतां मागयतात जसो पिठो जावन त्या चुट्टांचो बीन तो इट कूड बी यूज एज अगेन फर्टिलायझर फॉर अवर प्लांट्स आणि झाडां कटिंग म्हणजे लाकडां कटिंग मशीन बरी हाडल्या कारणान परत आमकां क्रिमेशनान सुद्दां आमचो बचत जातली सगळ्या गजालींचो। अशें आमी कांय विशय डिस्कस केले आणि सगळ्यांनी तेजे उचलून धरले आणि आमची म्युनिसिपालिटी वी आर गोईंग फॉर अ ओल्ड एज होम ऑल्सो। साखीन आमचे ओल्ड एज होम येता आणि तेजी आमी रोखडीच पायाभरणी करतली। सध्या पावस सुरू जाला कितें पावसा संबंधी तुमी आयच्या मिटिंगेंत चर्चा जाली कितें कामां उरल्या ड्रेनेजाची कामां बऱ्या दबाज्यानूच चालू आसा आणि थँक्स टू ऑल द काउन्सिलर्स ऑल विजिलंट काउन्सिलर प्रत्येकाचे बऱ्यापैकी आमच्या म्युनिसिपालिटीन लक्ष आसा। सो कामां चालू आसात बऱ्यापैकी सगळ्यांची गटर आणि तशी पळयत जाल्यार आमची साखळी खरीच स्वच्छ आणि बरी मेंटेन जालेली आसा। तुमी सुद्दां मुद्दम चक्कर मारत जाल्यार कळटलें। फक्त हालीं सध्या ते मातशें वॉटर पायपलायन अंडर अमृत मिशन चालू असल्या कारणान एक्सकेवेशन चालू ती माती दिसता तितलीच ना जाल्यार आणि अनेक गजाल आमी आतां हेज्या फुडें सगळ्यांनी नोट करचें ऑक्युपन्सी दितना जर एनी ओनरान ती आमची म्युनिसिपालिटीची सपोज गटरां किंवा स्लॅब्स जर डॅमेज केल्या जाल्यार तांच्यांनी कंपल्सरी त्यो रिपेर करून आमचे गटर साफ करून दितल्या उपरांतूच आमी तांकां ऑक्युपन्सी इश्यू करतली ना जाल्यार करची ना। तेणे आपल्या खर्चान करपाक तेणे आपल्या खर्चान करपाचें।